My name is Andrea Pereira, and here we see we are on the slope from Bambolim towards Santa Cruz. Okay, and on this slope we can notice there is a big somebody has broken down the road. Okay, it's almost 1 meter that is broken down from the end of the road. Now what has happened is the road is broken, but there is no safety measures. There is no number to contact. There is the PWD. When we called up PWD officials, they say we don't know who has broken. They said they've contacted the gas pipeline, they've contacted the BSNL, they have contacted the L&T, and all refuse to say it is their work. Now, if suppose anyone meets with an accident or slips down here, especially during the night, since there is no safety measures, there is no number, no nothing. Who is responsible for this, and where will the citizens going up and down from here go? What about the old people? Will they be able to see all this, what has happened at night, and especially when they are walking? I'm Francis Fernandez from Santa Cruz. Yeah, आता दिसाचे रातीच्यान फोडला तेका नो एक्शन फॉर दिस मान सर ते हें करपाकू कोण येता कोणी कालाफ्रा फोडटा कोणी हें करता तेंच्यांनी आतां पळय तेंच्यांनी केस दिल्या हेका कोण नको कोण ते. My name is Dominic Pereira. I am a resident of Santa Cruz. Yes, 2 days before the road was proper, and today we were going to Bambolim and we saw this broken. We called up the PWD, asked them. They said they are not aware. त्यांना खबर ना. आम्ही पंचायत सेक्रेटरीक फोन मारलो. पंचायत सेक्रेटरी म्हणटा ही इज अनअवेर. ओके, फाल्यां हिंगा एक्सिडेंट जाता जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो? गोयची पॉलिटिकल समस्या आनी गोयची गोंयकारपण राखपा खातीर आदली MLA विक्टोरिया फेर्नांडीस सांताक्रूजची आनी एक नवी संघटना केल्या, गोवा हेल्पिंग हँड्स. प्रश्न गोंयचे आसा आनी ते कोण झगडटलो ते झगडपाक आयज आमी आज हें करपाचें केलां, गोवा हेल्पिंग हँड. ती कित्याक आयल्या? कित्याक आमचो एकवट ना. आमी एकवटान रावंक जाय. आमचो एकवट आसात सगळे आमी एक जावन आमी जिखतले. उडास धरा एक खातीर न्हू, सगळे आत एकठांय जावंक जाय. हे गोवा हेल्पिंग हँड हे ऑर्गनायजेशन घडून हाडून गोंयचे बरें करपाक, कित्याक खुबशे वस्तू तुमी जाणा गोंयान कितें घडलां तें. हे चडशे सगळे बिल्डर लोक जे आहा हे आतां सद्याक गोंयाक कंट्रोल करता. आमची तोयी शेतां दोंगर तुमी जाणा, तोया कडेन पासून तुमी पयशे आहा जाल्यार थिंगासर सेटलमेंट आयिल्लें आहा. तोयाच्या माथ्यार सेटलमेंट आयिल्लें आहा. ह्या जाग्याचेर तर बिल्डिंगां येयली जाल्यार तोयांचें जातलें कितें? ही तोयी जी गॉड गिफ्ट आमकां ही देवान दिलेली आहा, ही नॅचरल सोर्सीस हे आमकां देवान जे दिलेले आहा, हे आमच्या जाणट्यांनी आदल्या पिळगेनी हे सामान धरलेलें आहा. आमकां आयज जे मंत्री म्हणटा ते गोंयकारपण न्हय, गोंयकार आनी फोटींगपण. मामी भुरग्यापणा पासून ग्रेस्त पयशे करून जावंक ना. मामी आतां इलेक्शनान पयशे करून दवरना. मामी ग्रेस्त अशे अनेक प्रश्न आसा आनी मामीन हें गोंय वाटयलें. फातोर्डा मेन रोडाचेर रोड वायडींग चालू आहा आनी जी वरां रोड वायडिंगा भितर ती मोडपाचें काम चालू आहा. सो आयज जेन्ना ऑथॉरिटीज एक घर मोडपा येयले रुबी फेर्नांडीसाचें, तेन्ना तांचे मदें आनी ऑथॉरिटीजा मदें वाद जालो. ती घर मोडपा दिना जाली. तुका सांगेल कितें आतां आपल्या म्हाका टायम घाल हांव ना म्हणना dying what I studied today. I dying all of us. I cannot. I think भुरग्यां स्कूलाक वळना ती भुरगीं चलना. You have to follow the order. तूं म्हणटा की ना. अरे देखो तो हांव दिसनो प्लीज एमर्जन्सी हांव गिविंग ती हाजी कोण आज डेव्हलपमेंट कोणले वयर काडले तुमी आज कोतले आज ऑर्डर पास केलो न्हू. अरे कोण बरे कोण जाता सगळे जाता अरे कोण बरे म्हणजे तुम घर मोठे जबरदस्ती हे नाव होतले एवरीडे नाव होतले जबरदस्ती म्हणू नका. आणि सांगलो आम्ही टाइम घे जालें काम दिता. It's not, and even the compensation, they are living over here. No. What value they are giving us? No, our house, we are not prepared to the second alternate. You know, it's mentioned very clearly that if you are breaking something, you are supposed to provide us with something, right? No, our house is going. Our house is going. We have to rehabilitate us. That's not done. आखरेक ती मागीर आतां एग्री जाली आनी आतां डिमॉलिशन ते घराचें पोर्शन ऑफ दॅट हावस डिमॉलिश करपाक काम चालू जालां.
गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.